माझे नाव नारायण पांडुरंग तावडे असा. 15 वर्ष झाले ॲज अ ऑफिस असिस्टंट म्हणून. आम्ही क्रॉम्प्टनाचे लेबर जॉब करता सर. सध्या आम्ही क्रॉम्प्टनाचे आम्ही मशिनिंग, पावडर कोटिंग, पेंटिंग असे करता आम्ही. सध्या प्रॉब्लेम असो काय ना, फक्त काम असं पावसाक लागून कमी असा. जसं बिझनेस आमकां जाय तसो बिझनेस मेळना सध्या दिसा. कळ्ळें न्ही. आनी कितें असले हे बेतोड्या एरियान आनी खंयचो उद्योग असले जाल्यार बरें जालें आसलें. म्हणजे सायड बाय सायड आमी तेय बी काम करूं शकलो असतो. आमची कॅपेसिटी आहा, मॅन पॉवर आसा. पण कितें आहा, गोंयाचे आमकां लेबर मेळना. सगळे जे आसा ते भायले चड मेळटा. आमकां गोंयाच्या लेबराचो प्रॉब्लम आसा. गोंयाचे लेबर मेळना आमकां कामाक लागून. ओके. तुम्ही म्हणता की आणि जर इंडस्ट्री क्रॉम्प्टन सारखी किंवा व्हडली जर इंडस्ट्री येयली जाल्यार सर्वायवलाक तांकां इजी पडटलें. धाकटी इंडस्ट्री सर्वायवल. हय. जर अशी क्रॉम्प्टना सारकी आनी एक इंडस्ट्री जर हांगा येयली तर लोकांका बरो रोजगार मेळूं शकता. आनी ते जे आसा आत्तां उद्योग ते क्रॉम्प्टना बरोबर तेय उद्योग करूं शकता, तेय काम करूं शकता. म्हणजे तशी कॅपेसिटी आहा. जे पात्रांव लोक आसा तेंची कॅपेसिटी आहा चड काम करपाचें, पण तांकां जाय तितलें काम मेळना. अशें एक बऱ्या भाशेन आनी एक इंडस्ट्री तिनूय एरियान म्हणजे आमच्या इंडस्ट्रियल एरियान आहा थंय आपूण कशेंय मॅनेज करून एक इंडस्ट्री हाडूं शकता. बऱ्यापैकी काम करूं शकता, जावं शकता आनी सक्सेस जावं शकता. गोंयाचो रोजगाराचो जो प्रॉब्लम आहा तो 35-45% सॉल्व जावं शकता. बरी आनी क्रॉम्प्टना सारकी आनी खंयची इंडस्ट्री हाडपा येयली जाल्यार बरें जाता. गार्बेज बिर्बेजाचे सगळे आमी वेवस्थीत व्हरता. पोल्युशनाचे लोकां येता चॅक करता. आमी तशी सिस्टीम बरी दवरली आहा. आमचे कडेन पोल्युशन, फायर लायसन्स जे कितें आसा ते सगळे आमचे कडेन आसा, अवेलेबल आसा. कॅन्टीन फॅसिलिटी आशिल्ली, बरी कॅन्टीन आशिल्ले ते बरे चलेच. पण आतां हे सध्या 6 म्हयने जाले, 6 म्हयन्याचे वयर जाल्या, कॅन्टीन बंद करून दवरल्या. जर कॅन्टीन जर चालू करता जे आशिल्ले तेच चालू दवरले आसते बरें जालें आसतें. कित्याक गरीब वर्कर आसता ते शीत घेवन येता. तांकां एक 10 रुपयाची हुमण घेतल्यार तेंचो दीस जाता बावड्यांचो. आनी कितें पेमेंटाक लागून घरांत अशें सगळें आसता, ताका लागून तांकां प्रॉब्लम जाता. तर बेगीनचे बेगीन कॅन्टीन चालू जाल्यार बरें जाता.